29 मंथ्स जाले प्रियूरच्या हो मतदार हो संघ जो आसा तो शेती प्रधान मतदारसंघ आसा। त्या शेती प्रधान मतदारसंघान खाची खोऱ्यांतल्यान एक पावटी न्ही, दोन पावटी न्ही, तीन पावटी प्रत्येकाच्या दारान मारून तांचे समस्या आमी जाणून घेतिल्ले आसात। त्यांचे सगळे काही विचार आमी आयकून घेतिल्ले आसात। तांकां जे लागणारे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा, कितें जाय, हे सगळे त्या लोकां कडल्यान हे सुचोवणे आयिल्ले आसात आनी हेच डिलिव्हरी करपाचें आमचो सगळ्यांचो एक प्रयत्न जावन आसात। आणि हो मॅनिफेस्टो मुखार वचताना तो रियलिस्टीक आसतलो हे म्हजें सगळ्या प्रियूरच्या मतदारसंघान वचन आसात। आणि त्याच बरोबर आज मुखार वता आसतना विरोधक जे आसात ते खूबशे म्हजे विशीं अपप्रचार करतात, खूबशीं आमिशां दाखयत आसात। तांचे काही पुरावे 2 दिसां भितर हांव प्रेसा मुखार हाडटलोच। पूण संबंध ह्यो ज्यो सगळे काही अपप्रचार जे आसात ते अपप्रचारां प्रियूरच्या मतदारांनी बळी पडचे न्ही आनी जे आमिशां दाखयलेलीं आसात ते आमिशांक बळी पडचे न्ही अशें म्हजें ह्या प्रियूरच्या मतदारसंघाक आव्हान आसा। नॅचरली प्रियूर मतदारसंघात बरें काम आशिल्लो मतदारसंघ, ज्या जाग्याचेर 2 वेळा आमदार निवडून आयलात। लोकसभेक श्रीपाद नायक हांकां मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य ह्या मतदारसंघात दिल्ले आसात। आमची मोठ्या प्रमाणात थंय प्रायमरी मेंबरशीप जाल्ली आसात। पूण केवळ भारतीय जनता पार्टी आनी अपक्ष उमेदवार हांच्या भितर मताची विभागणी जावन तेचे तिसऱ्या कोणाक तरी चान्स मेळचो न्ही म्हणून भारतीय जनता पक्षान एक मोठे युद्धाक वयता। त्यामुळे बारीक सारीक लढायेचे एक थोडेसान 1 ते 2 पावलां फाटीं घेतल्यात। म्हणजे मोठ्या युद्धाक वयता आसतना बारीक सारीक लढायेचेर माघार घेतल्या भारतीय जनता पक्षान आनी गोविंद गावडेक पूर्ण आमी पाठिंबो दिल्लो आसात, जाणे करून आमकां फुडें जो येणारो वेळ आसात तातूंत गोविंद सारको मनीस विधानसभेत पावचो आनी भारतीय जनता पक्षान आमच्या नेतृत्वान प्रदेश नेतृत्वान निर्णय घेतिल्लो आसा की गोविंदा फाटल्यान सगळ्यांनी उबें रावचें। त्यामुळे पूर्ण भारतीय जनता पक्ष प्रियूर मतदारसंघातलो गोविंदाक आमी पूर्ण सपोर्ट करतात। ह्या मतदारसंघातले सगळे बूथ लेवलचे कार्यकर्ते आसत, आमचे मंडल लेवलचे कार्यकर्ते आसत, पदाधिकारी आसात, ते सगळे मोठ्या ताकदीन ह्या प्रचारात उतरलेले आसात। दीस रात गोविंदा खातीर काम करतात आणि येणारो 4 तारखेक जो हातूंत आसात तातूंत पूर्ण झुकून दिवन आमी गोविंदा खातीर काम करतले आणि त्याच्या विजया खातीर झटतले।